हो पळयतो येता पासालो सोरवंटा ह्यो वडी आमकां गाराच्या जल्यार मेळटात. आमकां खरेंच एक सोरवंडा जल्मो लागून आमी बरोसो आनी बावार्थ दवरता. ह्याच कारणान आमी नातालां मनयता आनी जायती तयारी करता. देखीक कुसवात करता, घर निटयता, गोठो करता आनी हेर जायती भायली तयारी करता. हे करचे पयलीं जेजूक आमच्या सोरवणाराक काळजांत घेवची आत्मीक तयारी करूंक गरजेची. आयज इजायास प्रवादी आमकां सांगता, आमकां एक बाळक जल्मला, ताच्या कांधार अधिकार घाल्लो आसा, ह्या नांवान ताका वळखतलीं. अजापोत बूध दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. तशें भागीवत पावलू तिताक चीट बरयता. आमचो व्हरतो देव आनी सोरवणार जेजू क्रिस्त मोहिमेंत दिश्टी पडटलो, तेन्ना आमकां सूख मेळटलें. शुभ वर्तमानांत आमकां जेजूच्या जल्माची खबर मेळटा. देवदूतान गवळी आपले हिंद राखताले ताका जेजू जल्मला म्हूण कोडीत केलें. तुरास दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोरवणार जल्मला, तो क्रिस्त स्वामी. जेजू जावन आसा आमचो सोरवणार. ताका आमी आमच्या काळजांनी वयलो जागो दिवंक गरज. आमचे वायट काळीज मोल, राग द्वेष, कुन्नाटकाय, राग, पदवी, गर्व, आपलेपण आनी दुस्मानकाय आयज सोंपोवया. एकचारान आनी कुशालकायेन जेजूच्या जल्माचो दीस सोबोरवया. म्हजो घाव, जेजू म्हजो सोरवणार म्हूण वळखून घेवन म्हजें काळीज आनी मन नितळ करून जेजूचो नीज परगटणार जातलो.